नमस्कार आणि येवकार मोगाचनो कॅथोलिक क्रिस्तावांक आमका भाग्यवंतो ओंकार मोरयते विशेष भक्त आसा तिचो आमी मोग करता आणि तिका आमी मान करता आणि विविध नावांनी तिका आमी आपयता तिका आमी आत्मिक आवय कुटुंबाची राणी भरोशाची आवय आणि हेर साबार मागणे करता असताना ल दिनेन समेत तिका उलो करण जायत्या नावांनी बिरुदांनी तिका आमी उलो मारता आमच्या खातीर विनाती कर्म म्हणटा आणि असल एक देवासपण असल एक भक्तीपण मोरयेतय आमच्या समर्थेंत जायपुरतें आसा आणि ते भोव ग्रेस्त जावन उंचल्या मट्टाचें आसा। असल्या देवासपणांत भक्तीपणांत कांय थोडे घुसपोड येता आसतना आणि पवित्र सभा आमी समजल्ल्या रितीक कांय थोडे स्पश्टीकरण दिता आसतना आमचे थंय आनीक चड गोंदळ या अस्पश्टता येता आणि घुसपोड जाता आणि वादविवाद जाता। वादविवाद कोणामध्ये कॅथोलिक आणि अकॅथोलिक या मोरयेतय कोण पातयेनात तांचे आणि आमचे मध्ये आणि असलच एक वादविवाद या असलच एका रितीचे घुसपोड या दिसांनी जाते आसा। कित्याक जाते आसा म्हळ्यार नोव्हेंबराच्या 4 तारखेर वातिकन पवित्र सभेन पापा लिओ 14व्यान एक दस्तावेज एक डॉक्ट्रायनल नोट दिले। या डॉक्ट्रायनल नोट हाचे नाव आसा मातेर पॉपुली फिडेलिस म्हणून आणि हातून मोरयेतय आसच्या देवासपणा विशांत भक्तीपणा विशांत तिका उलो मारच्या थोड्या बिरुदां विशीं थोडें स्पश्टीकरण दिल्लें आसा। आणि स्पश्टीकरण दिल्लें म्हणटा आसतना कांय सुखादार लेगी या पवित्र सभेन सूख केल्ली गी ताचे खातीर स्पश्टीकरण दिलां गी म्हणून आमकां दुबाव जाल्लो आसा। या दुबावाक लागून आनीक हेर मोरयेतय पातयेनातले हेर बावंड्रांक कितें आसात तांची सावलां चडल्यांत आणि तांणी आमचे लागीं विचारन आमकां इल्लेशें टिका करची खीळ करून पळोवचें मोरयेक तुमी पातयेतात तुमी चड मान करतात आनी आतां पळया पवित्र सभेन असलें स्पश्टीकरण दिल्लें आसा देखून मोरयेक तुमी मान दिवचो सारको न्हय अशें म्हूण सांगलेलें आसा। तर या दस्तावेजांत असली खरी गजल कितें पवित्र सभेन कित्याक हें स्पश्टीकरण दिल्लें आणि या स्पश्टीकरणांत सांगचे विशय कसले हे सगळे आज आमी समजून घेवंक आसा आणि ही एक स्पष्टता जोडचे खातीर आमचे संगी आसात मानादिक दोतोर राजेश मेल्विन रोजारियो। बाप राजेश मेल्विन रोजारियो आमच्या जेप्पू सेमिनारींत रेक्टर आणि प्राध्यापक जावन ते सेवा दिते आसात आणि हांगासर आज एक सारकी समजोनी आणि जाणवाय आमच्या खातीर दिवच्याक ते हांगासर आसात। बाप रोजारियो तुमकां ह्या कार्याक स्वागत। देव बरें करूं। हय तुमी जायते मोरयेच्या देवशास्त्रांत हेळिल्ले मनीस आणि आज आमकां उलोवंक एक बरो एक अवकाश मेळ्ळा म्हणयेत आणि प्रत्येक रितीन आमी आज उलोवचो विशय आसा नोव्हेंबराच्या 4 तारखेक वातिकनान दिल्ले एक शिकवण या डॉक्ट्रायनल नोट म्हणटात ताचें नाव आसा मातेर पॉपुली फिडेलिस म्हणून। हे दस्तावेज दिवच्याक या दस्तावेजा मुखांतर पवित्र सभा कसली स्पश्टीकरण दिता आणि हे स्पश्टीकरण दिवचे ह्या वेळार कितें गरज आसली हो एक जोगतो वेळ आणि तुमचे सवाल बरें आसा देव बरें करूं। ह्याच म्हयन्याच्या 4 तारखेर वातिकनाच्या भावार्थाच्या आयोगान डिकास्ट्री फॉर डॉक्ट्रीन ऑफ फेथ म्हणटा हांव आणि एक स्पश्टीकरण दिला। स्पश्टीकरण भावार्थाचे शिकवणे विशयांत आणि ही शिकवण मोरयेक संबंध जाल्ल्या शिकवणे विशयांत। मातेर पॉपुली फिडेलिस म्हणजे भावार्थी लोकांची माता ह्या स्पश्टीकरणाच्या दस्तावेजाचे नाव आणि हातूंत दिल्लो विशय मोरयेक आमी वापरची बिरुदां आसात ह्या नांवां आसात आणि जायतीं नांवां आमी जोगते रितीन वापरता आनी ताचो अर्थ आमकां समजता आणि जोगतो अर्थ दिता। पूण थोडे विरोध आसात या थोडी नांवां आसात आणि ती नांवां आमी वापरली जाल्यार ताचो अर्थ दुसरो जाता। देवशास्त्राचे दृश्टेन पवित्र पुस्तकाचे शिकवणेचे दृश्टेन आणि देवान केल्ल्या उगडापणाचे दृश्टेन हो अर्थ विंगड जाता आणि असलो अर्थ आमी आसचो शब्द वापरले जाल्यार वा असली नांवां मोरयेक आमी वापरली जाल्यार भावार्थाचे शिकवणेंत घुसपोड जाता। देखून तसली घुसपोड आसूंक न्हू बदलाक पवित्र सभेन मोरयेती आसा करचे त्या देवासपणांत आमचे स्पश्टीकरण गरजेचें आणि आमचो भावार्थ सारके रितीन आमी दवरूंक जाय म्हणलोसो ध्येय दवरून हें स्पश्टीकरण दिलां आणि हें स्पश्टीकरण आयच्या काळाक जोगतें स्पश्टीकरण। बरें मातेर पॉपुली फिडेलिस या दस्तावेजांत हांवें समजले प्रमाणे
तीन तकले नाव या मोरयेक दिल्ल्या नावांक स्पश्टीकरण दिल्लें आसा वय ती खंयची पुरा फादर तातूंत तीन नांवां विशयांत ह्या बिरुदां विशयांत स्पश्टीकरण दिलां आनी ते सोबदू आमच्या भावार्थी सतांक सारके वचनात ते आडावचे गरजेचे म्हणून एक स्पश्टीकरण दिलां एक को रिडेम्ट्रिक्स मदर ऑफ ऑल ग्रेसेस मिडियाट्रिक्स तीन शब्द आसात शब्द आमकां नवेच वय एक शब्द आमकां समजता वय सकड कुरपेचे मूळ वय अशें एक मदर ऑफ ऑल ग्रेसेस अशें म्हणून येता आमी आमकां सगळ्यांक समजता वय आनी मध्यस्थीन मिडियाट्रिक्स म्हळ्यार मध्यस्थीन आनी एक शब्द आसो को रिडेम्ट्रिक्स सहा सोडवणदार आनी हे ह्या तीन शब्दां पैकी दोन शब्द तुमी सांगलेल्या प्रमाणे चड आमी वापरूनात आनी कोंकणीक ताचो तर्जुमोय जाल्लो ना देखून सादारण ते इंग्लिशांत ताचे शब्द हे रितीन आमी समजून घेवयात कित्याक म्हळ्यार रिडीमर इंग्लीश शब्द रिडीमर रेडेम्टोर लातीन शब्द आनी अशें इंग्लिशाक तो एक स्त्रीयेक लागू करता आसतना रिडेम्ट्रिक्स जाता देखून तोच शब्द कोंकणीन सांगचो जाल्यार एका दादल्याक जेजू क्रिस्ताक वापरता आसतना सोडवणदार म्हणटा जाल्यार तेच एक स्त्रीयेक आमी लागू करता आसतना सोडवणदार म्हणून येत तशें म्हणटा आसतना सहा सोडवणदार सादारण असलो अर्थ आमी दिवंक साध्य आसा पूण ह्या शब्दांच आसो महत्व पयलें समजून घेतल्या बरें पयलें जावन सहा सोडवणदार म्हणलो तो शब्द थोड्या शेकड्यांत हांवें वापरलेलो आसा आनी वापरच्याक थोडीं कारणांय आशिल्लीं कित्याक युरोपाच्या भाशेनी विविध शब्द वापरताले आनी एका भाशेंतल्यान आनी एका भाशेक तर्जुमो करता आसतना अशे शब्द उदेल्यात पूण तातूंत चड समस्या जावंक नात पूण समस्या उदेल्ले ताचो अर्थ आनी एकाच रितीन समजून घेतिल्ल्या वेळार सुमार 100 वर्सां आदीं हांव वातिकानाक थोडे विनवणे आयल्यात आनी विनवणे प्रकार मोरयेक सहा सोडवणदार म्हणून मानून घेजे म्हणून आनी ह्या विशयांत पवित्र सभेन जायते चिंता पाटयलां पाप साहेब जुआंव पॉल दुसरो बेनेडिक्ट 16वो तशेंच पाप साहेब फ्रांसीस हांच्या काळार विविध सुवात्यांनी जायते चिंता पाटयलां तशेंच थोड्या भावार्थ्यांनी असलो शब्द आमकां जायचे म्हणून सांगला कित्याक तांकां मोरयेती चड भक्तीपण आसा आनी ते भक्तीपण आनी मोग त्या रितीन दाखयचे म्हणल्या खातीर ते शब्द आमी वापरीचे म्हणून चिंता तांचे आसा पूण आमी आनी एकलो असलो विनवणी करता म्हणल्या खातीर ते शब्द मानून घेवंक जायना पयलें जावन आमी देवान केलें उगडापण कितें समजून घेवचें दुसरें जावन पवित्र पुस्तकाची शिकवण कितें आसा समजून घेवचें तिसरें जावन पवित्र सभेचें देवशास्त्र कितें आसा तें समजून घेवचें ह्या तिनी दृश्टींनी समजून तें सारकें दिसल्यार मात्र सारको म्हणून घेता आतां हे तीन शब्द वापरता आसतना पयलें जावन सहा सोडवणदार शब्द आसा तो शब्द आतां मोरयेक आमी वापरलो जाल्यार तातूंत इल्लेशे समस्या उदेतात कित्याक सोडवणदार एकलोच जेजू क्रिस्त आनी सोडवण येवची एकल्यातावन मात्र त्रिएक देवातावन बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तो आमचे सोडवणेचे मूळ आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार आनी अशें म्हणटा आसतना मोरयेक सोडवणदार म्हणूंक जायना तिका सहा सोडवणदार करूंक म्हणूंक जायना कित्याक ती मनशाकुळ असो एक वांटो ती एक आमचे बरी एक व्यक्ती पूण तिने जेजून केल्ले ते सोडवणेंत लागशिल्लो वांटो घेतला ते पवित्र मानून घेता ती खावनेर तावन कुर्सामोळे पर्यंत ती हजार आशिल्ली देखून तो तिचो वांटो ह्या वावर पवित्र सभा नेगार करिना पूण मानून घेता देखून हो शब्द मोरयेक दिवच्या ते देवा सावांत आमी वापरिना पयलो शब्द तुमी बऱ्यान सांगले को रिडेम्ट्रिक्स सहा सोडवणदार म्हणून दुसरो शब्द आसा मिडियाट्रिक्स म्हणजे मध्यस्थीन मोरयेक मध्यस्थीन घी ती एक मध्यवर्ती जावन तिचो वावर कसलो ते पयस सभा कितें म्हणटा ह्या स्पश्टीकरणांत ह्या स्पश्टीकरणांत येता आसतना परत मिडियाट्रिक्स म्हणलो शब्द आसा परत तो घुसपोड एक कारण जाता आनी कारण कित्याक म्हळ्यार मध्यस्थ सोडवणेचे मध्यस्थ एकलोच जेजू क्रिस्त सांव पावलो तिमोथीक बरयल्या पत्रांत सांगता आमकां आसा एकलोच मध्यस्थ तशें म्हणटा आसतना सोडवणेचे मध्यस्थ हेर कोण जावंक साध्य ना देखून ताचे मध्यस्थ पोवन जेजू क्रिस्तान मात्र घेतला
देखून मोरी एक मध्यस्थीन म्हणता असताना मिडियाट्रिक्स म्हणून सांगता असताना आम्ही जेजूचेंच स्थान तिका दिल्ले परी जाता देखून तसले स्थान आडावचे गरजेचे कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या सोडवणच्या वावरांत तिने वांटो घेतला पूण सोडवून जेजू क्रिस्तांत आयल्या देखून मध्यस्थीन म्हणलो शब्द सोडवून येता असताना आमी तिका वापरूंक जायना पूण विनवणेक येता असताना म्हणटा ती आमची मध्यस्थीन कशी आमचे खातीर विनंती करता ती विनवणी ती आमचे खातीर बापा लागीं करता आनी बापा तावन कृपा मेळटा तो वळ तिका आमी आमचे विनवणीचे मध्यस्थ म्हणून मानून घेता पूण सोडवणीची मध्यस्थी म्हणून मानून घेना तशेंच मदर ऑफ ऑल ग्रेसेस सर कृपेचे मूळ या आवय म्हणून या दस्तावेजान स्पश्टीकरण दिल्लें आसा असो मावत कित्याक आतां परत कृपेचे मूळ म्हणटा आसतना कृपा येवची देवातावन सांत भोगतू तशेंच भाग्यवंत ओंकार मोरी आमचे खातीर विनंती करतात आनी आमकां जाय जाल्यार कृपा देवातावन सोडून दितात कृपेचे मूळ देवूस त्रिएक देव देखून आमी कितेंय कृपा जोडटा जाल्यार ते देवातावन पूण सांत भोगतू आनी भाग्यवंत ओंकार मोरी थंयसर तांची विनवणी करतात आतां मोरी एक सर्व कृपेची माता म्हणून आपयता आसतना आमी कितें करता सक्कड कृपा तिचे तावनूच वाळून येता म्हणलें ते चिंताप दिता पूण पवित्र पुस्तकाचे शिकवणे प्रमाणे ते चिंताप सारकें वचना कित्याक म्हळ्यार कृपा येवची देवातावन मात्र वय तशें जाल्ल्यान सर्व कृपेचे मूळ मदर ऑफ ऑल ग्रेसेस असले बिरूद मोरयेक आमकां दिवंक जायना दुसरें जावन सक्कड कृपा मोरयेत हांव येना कित्याक मोरीच कृपा जोडलेली व्यक्ती तिने देवातावन कृपा जोडल्या आनी ती कथावीन ओंकार आवय हे सक्कड कृपा मेळ्ळ्या त्यो कृपा तिका देवातावन मेळिल्ल्यो तशें म्हणटा आसतना सक्कड कृपेचे मूळ ती जायना कित्याक तिका मेळिल्ली कृपाय त्याच देवातावन आयल्या आनी बहुशा आमी मनशा नामान मोरये मागण्यांत गब्रियल बडव्यांनी तिका नामान मोरये कृपेन बरलेले हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस म्हणलें आनी हेच शब्द वापरन आनी ह्या स्पश्टीकरण दिल्ल्या एका विशयाक लागून बहुशा कॅथोलिक आनी अकॅथोलिकां पैकी या कॅथोलिक न्हय आसलेल्या भावंडांत तावन एक टिका मेळटा जर बडव्यान हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस ती कृपेची आवय या कृपाळ म्हणून तिका उलो केला जाल्यार आमी कित्याक फुल ऑफ ग्रेस मदर ऑफ फुल ऑफ ग्रेस म्हणून कित्याक आपोवन नजो म्हणून अशें विचारचें आसा तसले सवाल येवचे संभव आसा हांगासर आमी समजून घेवचें जाल्लो कृपेचे मूळ आनी कृपा जोडलेली आतां गब्रियल बोडवो मोरये कितें म्हणटा नामान कृपेन भरलेले तुवें कृपा जोडलाय कोणातावन जोडुल्ली तुवें देवातावन जोडुल्ली पूण तेंच भाग्यवंत ओंकार मोरी कृपेचे मूळ म्हणटा आसतना आमी कितें म्हणटा कृपा तिचे तावनूच येता म्हणून सांगता तो फरक थंयसर पयले बोडव्यान सांगिल्लें कितें तिणें कृपा जोडुल्ली पूण हांगासर आमी कितें म्हूण सांगूंक शकता ह्या मुनोक चिंता तिचे तावनूच कृपा मेळटा म्हणून तशें म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तकाचे शिकवणे प्रमाणे ते सारकें वचना त्या खातीरच पवित्र सभा हे सगळें स्पश्टीकरण दिवन म्हणटा मोरी एक दिवची ते बिरुदां आसात ती आमी वापरता आसतना कितें पवित्र सभा शिकयता त्या प्रमाणेच आमी वापरया पूण कितें पवित्र पुस्तकां सांगलां त्या प्रमाणेच आमी वापरचें गरजेचें म्हणून आमकां शिकयता जायतीं सवालां हे स्पश्टीकरण दिल्या उपरांत कॅथोलिकांनी ह्या लायक भावार्थ्यांनी विचारलेलीं आसात आनी सोशल मिडियान ती हाचे विशयांत बहुशे तर्क जाला वाद विवाद जाला एकामेकाचे अभिप्राय तांणी वांटून घेतल्यात एका कडेन म्हाका माध्यमांत अशें वाचूंक मेळ्ळें आनी हेरांनी सांगलेलें म्हाका म्हजे लागीं आसा मॅसेज केल्ली आसा तांणी म्हणचे अशें की येदोल म्हणसर पवित्र सभेन एक सत मानून घेतले या ते शब्द वापरतले आनी आतां तांणी स्पश्टीकरण दिलां अशें म्हणटा आसतना तांणी म्हणचें अशें की आतां जाल्यार कॅथोलिक पवित्र सभेन तांची चूक मानून घेतली न्हय
म्हणून म्हळ्यार आमी चूक केल्या म्हणले बरे आणि हे स्पश्टीकरण आमी केल्या चुकीक आमी स्पश्टीकरण दिलां म्हणचे खातीर आणि ते शब्द येदोळ वापरतले आता आमी वापरूंक नजो म्हणून स्पश्टीकरण दिलां म्हणून इल्लेशे टिका त्या रितीर आमकां सकयल घालूंक पडटा कित्याक आमी मोरयेक इल्लेशे मान करता हेर बावंडा मान करनातली आसात तांणी आमकां हो विशय मुखार धरून आमच्या कातोलिकांचो भावार्थील्लोसो शेक करूंक दंडळोवंक पळोवचें देखून हाचे विशयांत कितें म्हणून तुमकां भौशा हे आमी इल्लेशे सविस्तार जावन चिंतून पळयल्या बरें कित्याक म्हळ्यार हांगासर कातोलीक पवित्र सभेन सूख वळखून घेतिल्ली न्ही कितें शिकोवणेंत सूख आसा तिचे शिकोवणेंत न्ही पूण लोकांच्या मोतीन कितें सूख आसा ते सुखीक स्पश्टीकरण दिलां देखून स्पश्टीकरण हांगासर पवित्र सभेच्या शिकोवणे विशयान न्ही पवित्र सभेची शिकोवन आदिंतावन जशी तशीच आसा कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेन भाग्यवंत ओंकार मोरयेक केन्नाच सहा सोडवणदार म्हणून परगटले ना खंयच्या मागण्यांत ती मोरयेक सहा सोडवणदार म्हणून उल्लेख केल्लेय ना सर्व कृपेचे मूळ तुंस ओंकार मोरये म्हणून सांगिल्लेय ना अशें म्हणटास पवित्र सभेन असली शिकोवन दिवंक ना दुसरें जावन आमी हेरांच्या प्रभावाक पळोवन वळख जावन असले स्पश्टीकरण दिल्लेय न्ही कित्याक म्हळ्यार प्रोटेस्टंट या लुथरन आसात तांकां समाधान करचे खातीर आतां हांगासर असलें स्पश्टीकरण दिलां ना बिलकुल न्ही स्पश्टीकरण दिलां कित्याक भावार्थे मदें घुसपड येवंक नजो आनी असले शब्द वापरून आमचे मदें घुसपड आसा करूंक नजो म्हणल्या खातीर स्पश्टीकरण दिलां अशें जाल्लें आनी हांगासर आमी सूख वळखून घेवची सवाली उदेना आनी दुसरें जावन आतां आमी आतां मुनी आमी सारके वाट्याक आयल्या तसले चिंतापी न्ही कित्याक म्हळ्यार जें कितें पवित्र सभेन सुरवेतावन मोरये विशयान मानून घेतलां तीच आतां आजून मानून घेता मोरयेक पवित्र सभा केन्नाच उणो मान दिना मान कितें दिवंक आसा तो भावार्थाचे शिकोवणे प्रमाणेच दिता आजून दिता हाच्या पयलेंय दिला आनी फुडेंय तसो मान मोरयेक आसतलो पूण मोरये विशयांत आमी उलयता आसतना तिका आमी थोडी बिरुदां या नांवां दिवन तिका उलो मारता आसतना थोडे शब्द आमी मोतीन दवरचे गरजेचे की ते आमच्या भावार्थाच्या सतांक सारके वचना ते आमी आडावंक आसा आनी ते स्पश्टीकरण ह्या दस्तावेजान आमकां मेळ्ळां अशा केरळांत थोड्या पेपरांनी समेत हो विशय उल्लेख जाला आणि ह्या विशयांत कातोलिकांचो भावार्थ दंडळला ह्या एका रितीचे एक अस्पश्टता आसा म्हणून पेपरार न्यूज जाल्लें आसा विशय गंभीर आमच्या समर्थन येदोळ काही असले पत्रांत वाचल्ले पळोवंक मेळोंक ना तुम्ही आता म्हळे मोरयेक दिवचो मान पवित्र सभा येदोळ दिताली आणि आतांय दिते आसा आनी मुखारय दितली म्हणून आता मोरयेक दिवचो मान म्हणटा आसतना थंयसर मोरयेक आमी आराधन करतावंगी या मोरयेक आमी जस्ट मान करतावंगी या दोन एडोरेशन आणि वेनरेशन म्हणून एक दोन शब्द काय या दोन शब्दांचो व्यत्यास कितें कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी सादो लोक तांकां या दोन शब्दांचो अर्थ कळीत आसना देखून आमी मोरयेक एडोर करता या मोरयेक आराधन करता म्हणून सांगचे आसा या हेर बावंडां अकॅथोलीक आसात ती आमकां कातोलिकांक सांगचे आसा तुमी मोरयेक आराधन करतात म्हणून सांगतात तदळा हे स्पश्टता नातल्ली आमची बावंडां कितें करतात तांकां कशी जाप दिवची म्हण कळना तर हे दोन शब्द उल्लेख जाता आसतना आमच्या साद्या लोकांन कशें जाप दिवेत आता पहिले जावन व्यातिकरणांत आयिल्ल्या स्पश्टीकरणाक विविध प्रतिक्रिया आयल्यात आनी ताका कारण कितें म्हळ्यार पयलें जावन कितें स्पश्टीकरण दिलें आसा तें आमी आसा तशें वाचलें जाल्यार आमकां विशय सगळो समजता आनी थंयसर आशिल्ले ते शिकोवन विस्तार रितीन दिल्या आनी अपुर्बायेन दिल्या देखून एक विनवणी कितें म्हळ्यार कोणाक वाचूंक साध्य आसा तांणी व्याटिकनाच्या वेबसायटार गेले जाल्यार ते दस्तावेज आसा ते वाचले जाल्यार सगळे वाचीचे पूण वय कितें ते देवशास्त्राचे दस्तावेज सुलभायेन समजना 2-3 फावटी वाचीचे पडटा तो समजताले दुसरें जावन मोरयेक आमी मान करता आसतना दोन संगती आसात तुमी सांगलेल्या प्रमाणे आराधन करचे आनी नमन करचो वय वेनेरेशन आनी ह्या दोन संगती विशयांत पवित्र सभाची शिकवण स्पश्ट आसा आराधन करचे एडोरेशन ते त्रिएक देवाक मात्र
रचणाराक मात्र ह्यो संगती दिता लागू जातात देखून बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तांकां मात्र आमी आराधन करता देखून हेर कोणाकच आमी आराधन करिना सांत भक्त आसात देवदूत आसात ते सकड देवान रचलेली रचना जशें जाल्ल्यान सगळ्यांक आमी नामान करता मान करता देखून मान करच्याक आनी आराधन करच्याक व्यत्यास आसा आराधन करचें म्हळ्यार कितें आराधन करचें म्हळ्यार तुजो म्हजें सर्वस्व तुजे तावनूच सर्व संगती आयल्यात आनी तुजे तावनूच हांव म्हजें जिवीत संपूर्ण जाता सकट संगती तुजे थंय आटापून आसात म्हणून खऱ्या काळजान मानून घेवचें मान करचें म्हळ्यार आमच्या सांतींनी जियेल्ली जिणी पवित्रपणाची जिणी आणि ती जिणी आमी मानून घेता तांची जिणी आमकां आदर्श आणि ताचे सांगाताच आतां ती आमचे खातीर विनवणी करतात आमचे खातीर मागणे करतात देखून तांकां आमी प्रत्येक मान दिता आनी ते जावन आसा मान करचें देखून ताका आमी भक्तीपण म्हणचें सांता भक्तांक आमी भक्तीपण आदारता इंग्लिशान ताका वेनेरेशन म्हणटा पूण त्रिएक देवाक येता आसतना आमी एडोरेशन आराधन करता देखून कोणेय जरी आमकां असली सवाल विचारली जाल्यार एक विशय स्पश्ट करून घेतल्या जालो त्रिएक देवाक मात्र कातोलीक पवित्र सभा आराधन करता आनी पवित्र पुस्तकांत हे स्पश्ट रितीन सांगला पूण सांता भक्तांक आमी मान करता कित्याक ती सर्गी देवा हुजीर आसात आनी आमचे खातीर विनवणी करतात देखून तांचे ते आमकां विशेष मान आसा मोग आसा ताचे संगीत आमी तांचे लागीं विनवणी करता आनी ताचे मारिफात आमकां देवातावन बेसांवां मेळटा देव आमकां आमचे ते उदार जाता तशें जाल्ल्यान हांगासर हे दोन संगती स्पश्ट मोतीन दवरचे गरजेचे आतां सुविशय मुखार वचत जाल्यार मोरयेची पायनलां पिंतुरां आसात ताका आयकन्स म्हणटात मोरयेची रुपणी आसात आतां हे स्पश्टीकरण आयल्या उपरांत ती थोड्या भोंवडांनी सारले आसा तर तुमी आराधन करना जाल्यार तुमी कित्याक ही रुपणी दवरतात कित्याक आतां मोरी फुल ऑफ ग्रेस न्हय जाल्यार ती मिडियाट्रिक्स न्हय जाल्यार ती रिडम्ट्रिक्स न्हय जाल्यार तिचे रुपणी कित्याक दवरतात म्हणून कान उडयचे देखून आमच्या थोड्या भोंवडांनी आमी तर ती मोरयेची रुपणी प्रकार कान उडयचे की मोरयेची मजो प्रकार उडयचे की म्हणून थोड्यांनी अशें विचारलें आसा म्हळ्यार तांकां कळीत ना सारकें समजून येना कितें म्हण येत देखून आतां हांगासर पवित्र रुपणांक आमी मान करच्या विशयांत पवित्र सभेची शिकवण ही आमी परतून समजून घेवचें गरजेचें कित्याक ह्या विशयांत उलयता आसतना आमची चिंता आतां परत 1300 वर्सांक फाटीं येता कित्याक म्हळ्यार त्या 1700 इस्वेंत क्रिस्ताच्या 700 तावन 800 इस्वी ह्या सुमार 100 वर्सांनी थंय पवित्र सभेंत रुपण्यांक मान करच्या विशयांत घुसपट आशिल्ले थोड्यांनी रुपणी आमी वापारी येत पवित्र रुपणी खोरीस जावंक पुरो जेजूची रुपणी या आंजबोडव्याची रुपणी या सांता भक्तांची रुपणी वापारी येत म्हणले थोड्यांची चिंताप आशिल्लें या थोड्यांचे धोरण आशिल्लें आनी थोड्यांनी ताचे विरोध चिंताप आशिल्लें आनी असलें चिंताप आशिल्ल्या वेळार थंयसर एक महासभा घडिल्ली आसा 787 इस्वेंत नायसियाची दुसरी महासभा घडिल्ली आनी ह्या महासभेंत जायतो तर्क चल्लो आनी तर्क चल्ल्या उपरांत जेजू क्रिस्ताची आनी सांता भक्तांची रूपणी वापरच्यांत सूख ना म्हणली शिकवून पवित्र सभेन दिल्या देखून हांगासर येता आसतना हे बिरूद आमी आतां थोडे बिरूद वापरून उजो म्हणलेंच रूपणी वापरूंक उजो म्हणून न्हय इमाजी जावं दी या रूपणी जावं दी हे दोनी वापरच्याक समस्या ना कित्याक पवित्र सभेचे शिकवणे प्रकार दुसरें जावन हाका एक स्पश्टीकरण जुवांव दामाशिनान दिल्लें आसा आनी तो ताच्या पुस्तकांत सोबीत रितीन सांगता रूपणी वापरची या आयकन्स इमेजेस कितें वापरता ताका पवित्र पुस्तकांतच आमकां बुन्याद आसा कित्याक देवानच आमकां रुपण्यांक या कितें म्हणटात मेटाफर्स इमेजेस ते आमकां दिल्यात आनी त्यो असली रुपणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरून देव आमकां कितें जावन आसा आनी जेजू क्रिस्त आमकां कितें जावन आसा तें आमकां दाखोवन दिलां देखून जेजून मनीस जाल्ल्या त्या गडिता मारिफात आमकां
रुपण्याचे स्पष्टीकरण मेळटा जाल्ले वरवीं रुपणी वापरच्यांत समस्या नात देखूनच रुपणी वापरलेच रुपण्याक आमी आराधन करिना रुपण्याक आमी मान करचो मात्र कशें आमी सांता भक्तांक मान करता तशें रुपण्याक मान करता पूण आमी आराधन करचें एकल्याक मात त्रिएक देवाक मात देखून अशें स्पश्टीकरण आमकां आमच्या भावार्थांत थीर जावच्याक आदार जाता आखरे एक सवाल विचारचें जाल्यार आमच्या भावार्थांत हेर कोणी म्हणटा आसतना आमकां घुस्पड जावं कारण जाता जाल्यार आमच्या भावंडांक तुमी कितें सांगीत असले एक भावार्थांत कितें उणेंपण बघता आसतना घुस्पड येता आसतना आमी कितें करियेत वय आनी ही असली घुस्पड तवळ तवळ येता आनीक जायत्यांक विविध सवालां उदेतात भावार्थाची सतां पयलें समजून घेवचें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार भावार्थाची सतां आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात पूण ती भावार्थाची सतांत सक्कळ आमकां समजना कित्याक भावार्थाची सतां गुणायची आनी ती समजाचें जाल्यार आमकां विस्तार समजून गरज देखूनच आमकां देवशास्त्र आसचें देवशास्त्र भावार्थाची सतां विवरून सांगता देखून देवशास्त्राची माहेत आमकां सडीत आशिल्ल्या वेळार आमकां भावार्थाची सतां सडीत कळीत जातात तो वड कितें दुबाव येतात त्या दुबावांक थंयसर जाप मेळटा थोडे फावटी आमी खंयचें एक वाक्यकान घेवन या कोणें सांगलें एक उतारकान घेवन तेंच सारकें आनी तेंच भावार्थाचें सत म्हूण चिंतून आमी घुस्पडटा या थोडे फावटी भावार्थां ती दंडळटा आनी ही हांव चिंता सारकी वाट न्ही देखून सारकी वाट कितें म्हळ्यार पवित्र सभेन भावार्था विशयांत भावार्थाच्या सता विशयांत कितें शिकोवन दिल्या ती पयलें समजून घेवचें आनी ती समजून घेवचें जाल्यार आमकां कितें कोणा देवशास्त्र शिकला या पवित्र सभेन दिल्ली शिकोवन आसा ती समजोवचें गरजेचें देखूनच आमकां जायतीं पुस्तकां आसात प्रत्येक जावन आमकां कातोलीक पवित्र सभेची शिकोवन आसा कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च इंग्लिशांत ती आसा आनी ते कोंकणींत आयलोय आसा आनी तो वाचलो जाल्यार जायते आमच्या सवालांक जापी आसात स्पश्टीकरण आसा देखून भावार्थाची सतां एका वाटेन आसात आनी ती समजून घेवची शाती आमकां जाय हे दोनूय संगती आमचे थंय आशिल्ल्या वेळार घुस्पड निवारूंक साध्य जाता एक शिकोवन आमकां समजून घेवचे आनी भावार्थीक असल्यार आमचो गट भावार्थ गट आसा जाल्यार कोणी काय म्हळ्यार आमकां परवाना आमकां सारकी शिकोवन आमकां कळीत आसा आनी आमचो भावार्थीक गट आसा हे दस्तावेज आनी हे स्पश्टीकरण आनी किल्लेशें बरें कांय समजून घेवंक तुमी सांगलें एक सारकें पुरतें वाचून समजल्यार बरें म्हळें भविष्या राखण्यार फुडल्या हप्त्यांत हांव न्हू भविष्या ह्या विशयांत एक लेखान येतलें देखून मोगाच्यान तुमकां एक अवकाश आसा ह्यो शब्द हांगासर जाल्लें संदर्शन थोडे मट्टाक तुमकां ताचे समजून मेळ्ळ्या पूण आनी चड पाद्रेपान सांगले प्रमाणे गुंडायन हो विशय समजाचें जाल्यार आनी हे दस्तावेज आसा या डॉक्ट्रिनल नोट कितें म्हूण म्हणटा मातेर पॉपुली फिदेलिस हातूंत सांगलेले विशय आनी चड गुंडायन समजून घेवन भावार्थान कदाळय घुस्पड येनासतना घट्ट रावंक कोणें कितें म्हळ्यार स्ट्रॉंग रावच्या खातीर तुमकां एक अवकाश आसा राखण्यार येवचें तें लेखान वाचचें येता आनी समजून घेवं येता आनी तशेंच भविष्या सेमिनारींत देवशास्त्र लायिकांचेंच देवशास्त्र क्लास आसात फाटल्या वर्सांत हांव जायते वर्सांत हांव हे गडावळ जाते आसा तशें म्हणटाना लायिकांनी जर तुमकां इंट्रस्ट आसा तुमकां आसक्त आसा देवशास्त्र समजून घेवंक आनी अशें बरी सारकी समजून शिकोवन आपणावंक भावार्थाची सतां समजून घेवंक भविष्या सांज सेमिनारींत एक थंयसर मांडावळ घाल्ली आसा जायतो लोक येवन शिकते आसा वय सो तोय अवकाश तुमी गळसूं येता मोगाच्यानो आयचो विशय बरो लागलो म्हणून हांव चिंता कित्याक म्हळ्यार हो एक नवोच विशय आनी प्रचलीत विशय आनी हातून आमकां समजून घेवच्यो संगत्यो भोव प्रमुख आनी त्यो आमच्या भावार्थाक भोव गरजेच्यो ना जाल्यार आमी हेर भावंडा सांगीत जियेत आसतना तांणी विचारच्या सवालाक जर आमकां सवालांक जापी कळीत ना जाल्यार खंडीत आमी तांचे मुखार लज बगोवचें पडटा आनी त्या खातीर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटरान हे एक प्रयत्न केल्ले आसा मातेर पॉपुली फिदेलिस म्हणलें हें डॉक्ट्रिनल नोट तुमचे मुखार थोड्या सवालां जापी मुखार तुमचे मुखार दवरलां आनी एक
ह्या स्पश्टीकरणांत आमकां एका रितीची स्पश्टता मेळ्ळ्या आनी ह्या खातीर बाब राजेश रोझारियोन भोव उंचली मट्टाची एक समजोनी आमच्या मुखार दवरल्या आनी ह्या एका संदर्शनांत आमच्या संगे वांटो घेतिल्ल्या बाब राजेश रोझारियो तुमच्या नांवान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. देव बरें करूं.